कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसान सगळो संवसार आयज उचांबळ जाला। आयज 10 मार्च 2020 आनी आयच्या ह्या दिसा पर्यंत सगळ्या संवसारांत सुमार 1 लाख लोक ह्या शिकपणाच्या चोपक्यान सांपडल्यात। लागीं 4000 लोकांक मरण आयलां। सुमार 100 देशांत हें दुयेंस पावलां। आमच्या भारत देशांत देखून जायते दुयेंस जाल्यात तर कोणाक मरण आयलां। एक काळजीदार संस्था म्हूण आशिर्वाद कला केंद्र आजगांव ह्या व्हिडिओ संदेशा वरवीं आमच्या भोवमोगाच्या लोकांचो जीव वाटोवपाचो यत्न करता। खोकली, जोर व श्वास घेतना त्रास जाता जाल्यार हें कोरोना दुयेंस जाल्याचें आसोंक येता। हाची खात्री बेगिना दोतोराक मेळून करूंक गरजेचें। ह्या दुयेंसा विणे रावचें जाल्यार सदांच साबण लावन हात धुवचे, साफ सुथरे रावचे, मांस व नुस्तें खाताना तें बरें शिजोवन खावचें। हे पिडेंत आसलेल्यांची भेट घेतना सांबाळचें। खोकताना व शिंकताना तोंडार लेस रुमाल दवरचो। कॅथलीक क्रिस्तांवां पासत कळवणी। इगोर्जेंतल्या आल्मेताचो उजार करचो न्हय। कोमजाव घेताना तो हातार घेवचो। इगोर्जेंतले इमाजीचो उमाव व किस घेवन येजो। कापाळाचेर पाद्रीचे बेसांव घेवन येजो। इटलीच्या देशांत पाप सायब फ्रांसीस हाणें सगळे सुवातेवेली मिसां, इंतेर व इतर धार्मीक विधी बंद दवरल्यात। हें दुयेंस तुमकां जालां अशी खुणा मेळ्ळ्यार वगत होगडाय नासतना दोतोराशी वचात। तुमी चड मोलाची आसात। तुमचें जिवीत मोलाचें आसा। कुडीची काळजी घेयात। देव तुमचो आनी म्हजो मोग करता।